गजाली थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत अनंत गजाली अग्नी सांगतान थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो. आयज आमचे मदीं आसात कोंकणी साहित्यांतले एक नामनेचे व्यक्तिमत्व आणि कोंकणी चळवळींतले फुडारी संजीव बाब वेरेकार. संजीव बाब तुमकां नमस्कार. नमस्कार. संजीव बाब, तुमच्या रक्तचंदन ह्या कविता झेल्याक साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो कोंकणी साहित्या खातीरचो पुरस्कार फावो जालो आणि हालींच तुमी कांय दिसां फाटीं दिल्लीच्या खाशेल्या कार्यावळींत तो स्विकारलो. कितें भावना आसात ह्या वेळाचेर मनांत? हय, भावना म्हणजे जाहीर जालो तेन्नाय बी आणि तो स्विकारलो तेन्नाय बी. मनशाच्या आयुश्यान जेन्ना केन्नाय बरी गजाल घडटा तेन्ना त्या विशींचो एक आनंद जाता. तशेंच तरेचो आनंद हो जाहीर जालो तेन्नाय जालो आनी स्विकारतानाय जालो. आनी तो स्विकारता आसतना एक वेगळे तरेची भावना जाली की सादारण 1979च्या काळांत 78-79च्या काळांत एका वेगळ्या कोंकणी भाशेचो विकास, साहित्याचो विकास अशा एका संघर्शाच्या हातून हांव रुजू जालो. आनी त्या काळार जे जे प्रसंग आयले, कशे तरेन ते लोक आमची फकाणां करताले आनी टिका जाताली, त्या सगळ्या गजालींची फुलांजानी कशी म्हाका दिसली. आनी म्हाका वेगळे तरेचें समाधान जालें की जें समाधान तें उक्तावपा खातीर तशीं उतरांय तशीं उणी पडटा अशी एक म्हजी भावना आसा. पूण आनंद खूब जालो. संजीव बाब, पुरस्कार मातसो उसरा मेळ्ळो असो दिसता. म्हाका पुरस्कार उसरा मेळ्ळो, बेगीन मेळ्ळो अशें म्हाका कांयच दिसना. ताचें कारण इतलेंच खातीर म्हाका मेळटकर 90% जे म्हजे रसीक वाचक आसात तांणी म्हणलें की तुका तो खूब पयलीं मेळूंक जाय आशिल्लो, तुका उसरां तुका फावतालो आनी यू आर डिजर्वींग अशेंच तरेचे म्हाका मॅसेज आयले, फोन आयले. पूण हांवें सांगपाचें म्हणल्यार हांवें पयलीं म्हणलां की हांवें उसरांय म्हणूना आनी बेगीनूय म्हणूना. कारण की हांव त्या पुरस्काराची वाटूच पळयनाशिल्लो, कित्याक मात्तूय पळयनाशिल्लो. कित्याक म्हजे पुरस्कारा विशीं आतां पुरस्कार मेळटकर हाजो अर्थ कोणें अशें धरचें न्हय की म्हाका पुरस्कारा विशीं हांव आनी वेगळें कितें म्हणटा. पूण तो मेळटकर आनंद जालो. प्रेरणा वाडपाक निश्चितूच बरोवपाची एक उर्जा, उमेदीची एक नवी पाखां येवपा खातीर त्या पुरस्काराची गरज आसता हें हांव जाणा. पूण हांव चिंतून आशिल्लें आनी अनपेक्षीतपणान म्हाका तें घडलें. हांव वाट ह्या फाटल्या 10 वर्साच्या काळान तरी हांव ती वाट पळयनाशिल्लो. पयलीं 10 वर्साच्या पयलीं की कसलोय पुरस्कार बी मेळचो अशें मातशें मनाक दिसतालें. पूण हालींच्या काळांत तो म्हाका मेळटलो अशें हांवें धरूच ना. कारण नख धरपाचें कारणूय हांव एक सोमतेच सांगून उडयतां की हांव थोडो आवटस्पोकन आनी जे अन्याय दिसता थंय लेखणेंतूय काडटा, आवाज काडटा आनी उबोय रावता. हाजो अर्थ हांव कोणाचो शत्रू दुश्मान न्ही, हांव मनशाक दुश्मान म्हणून पळयना. म्हणटा हांव कसलोय कोंकणीच्या जेन्ना कोजाचो, कोंकणीच्या हिताचो विशय येता तेन्ना हांव स्पश्ट उलयता. हें सारकें न्ही जाल्यार सारकें न्हय म्हाका दिसता बाधा येतली. म्हणजे केन्ना केन्ना अग्निबाब कितें जाता की हांव असो उलयल्ल्या कारणान की म्हजो एक बरो वागपी म्हणजे अरुण बाब साखरदंडो केन्नाय म्हाका फोन करून सांगप, संजीव बाब तूं हें अशें कितेंय स्पश्ट मत बी मांडटा तें मातशें बंद कर रे, की अशें मांडलें जाल्यार भुमिका घेतली अशी जाल्यार तें तुका मागीर खंयी बऱ्या गजाली खातीर तें फाटीं दवरतलें. तो पुरस्कार म्हणनाशिल्लो, ताजी एक भावना. पुणून हांव तें मानूंक तयार ना आनी निमाणें तें सिद्धूय केलें. समज एखाद्या गजालीचेर कवी लेखकान आवाज काडलो म्हणून कितें ताच्या बऱ्या साहित्याचेर कोण अन्याय करता जावं ताका कडेक दवरता हें मयान फट म्हणटा तें सिद्ध जालें न्ही. म्हणजे ताका एक दिसतालें तें. पूण हांवें म्हजें केन्ना सोडलें ना, आतां फाल्यां सोडचो ना. कारण लेखकाक निमाणे जो पुरस्कार आसता तो वाचक दिता ऑफकोर्स. आणि तुमच्या सारक्यान ते सदांच ते मानत आयल्यात. तुमच्या भुरगेपणांतलें तुमच्या गांवचें वातावरण जें आशिल्लें सावयवेरें किंवा ओळवय वाठारांतलें सगळें वातावरण हें त्या वेळाचेर मराठीमय आशिल्लें.
अशा वेळाचेर तुमी कोंकणी साहित्या कडेन किंवा कोंकणी चळवळी कडेन कशें आयले? सामकेंच मराठीमय आशिल्लें वातावरण. तर हांव उत्कर्श विद्यालयान शिकतालो. हांव आनी उदय भांबरो दोगूय मित्र भुरगेपणांतले. आनी मराठी शिक्षक एक आशिल्लो सोमण आनी एक रामराव कोकळकार हेडमास्टर, ताजी घरकान्न मेघना ही आमकां दर 15 ऑगस्ट बी पळय आसता थंय एक कितें सादर करपाक सांगताले. कितें म्हणून कोण जाणा. हांव आनी उदय कविता करूं लागलो नेहरू गांधीचेर. थंयच्यान आमचो स्कुलांतल्यान आरंभ जालो. तें करता करता मागीर लक्ष्मणराव सरदेसाय वो आमच्या गांवचो तो मे म्हयन्यान घरा येतालो आनी आमचेय त्या कुटुंबा कडेन पयलीं सुद्दां लागींपण लक्ष्मण बाबा कडेन आमी ताका काका म्हणटाले. आमी ताका आमचें दाखोवप, उदय आनी हांव दोगूय दाखोवप. तो खंय येत नागेशी आयलो जाल्यार नागेशी वचून ताका दाखोवप आनी ताणें आमकां मार्गदर्शन करप. आनी ताका लागून हें त्या वातावरणांतल्यान तें बरोवप जालें. आनी कोंकणी बरोवपाचें कारण सांगता तर अशें माधव सोमण हाणें म्हाका एक खंयचे तरी इश्कोला हातूंतले 7वेक 8वेक काय 9वेक कितें तरी धड्यांनी जो पळय तें नाटकुलीं आसता ती ताणें म्हाका एक दीस कोंकणी बी कर म्हणून सांगलें. कोंकणीन बरोवपाक चड म्हाका उत्तेजन दिलें तें मराठी शिक्षक माधव सोमण हाणें. कळ्ळें. पुरस्कार जाहीर जालो तेन्ना ताजीय म्हाका याद आयल्या, लक्ष्मणरावाची आयल्या, प्रोफेसर थळीची आयल्या. हे थळींनी म्हज्या साहित्याक म्हजो सदांच मार्गदर्शन केलां. आनी लक्ष्मणरावान म्हणलें की आमच्या गांवांत म्हणजे भट्टान पुंडलीक नायक म्हणून आसा तो बरें बरयता. त्या काळ मेरेन पुंडलिकाच्या गांवांत कांयच वातावरण नाशिल्लें. हांव आनी उदय भांबरोच बरयताले आनी आमी बरयता बरयता उपरांत प्रकाश दत्ताराम नायक आयलो, अशोक शिलकार आयलो आनी एक प्रकाश शेट्टी आयलो तो आज ना. अशे कितलेशेच नवे नवे बरोवपी आयले. आनी एक दीस हांव आनी उदयान धाडस केलें आनी पुंडलिकाक वचून मेळ्ळें. पुंडलिकाक दिसलें अरे आमच्याय गांवांत कोण तरी हें बरयता कित्याक तो कोंकणी बरोवपी, ताकाय कोंकणी कोंकणी म्हणूनच इणयताले आनी आमकांय कोंकणी इणयताले. थंयच्यान तें वातावरण तयार जालें. मागीर वासंतीक साहित्य मेळ जालो आनी हातल्यान मागीर कोंकणी भाशे विशींची एक ओड निर्माण जाली. पूण जेन्ना बरोवंक लागलें तेन्ना कोंकणीक केणें मेळोवन बी दितलो अशें कांय नाशिल्लें, पूण कविताच लेखन जातालें. आनी लक्ष्मणरावान म्हाका एक म्हणलें पळोवन कितें बरयल्लें कोण जाणा. आनी हांवें म्हणलें संजीव तूं सातत्यान बरय, तूं प्रवाहाच्या आड पेवपी कवी जातलो म्हण. म्हाका तो प्रवाह कितें आनी झोत कितें हें म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें, पूण म्हाका उपरांत ताजी उतरां याद जाता. तुमचो पिंड तुमच्या भुरगेपणांत लक्ष्मणराव सारक्या येदे मोठ्या साहित्यिकान प्रवाहाच्या विरोधान म्हणलें ताणें पेवपी जातलो कवी. तुम्ही वासंतीक मेळाचो उल्लेख केलो. म्हाका दिसता फक्त सावयवेरें वळीव वाठारांतूच न्ही जाल्यार पुराय गोंयांत वासंतीक मेळाचो खूब मोठो असो हें आसा, योगदान आसा, जें पुराय कोंकणी चळवळींत खूब मोठें योगदान आसा. पुराय कोंकणी चळवळीक आसा. हय, तुमच्या गांवांतल्या जे हें आशिल्ले बरोवपी जे आशिल्ले लक्ष्मणराव आसत, पुंडलीक बाब आसत किंवा तुमच्या बरोबर आयिल्ली पिळगी आसत, त्या पिळगेच्या बाबतींत जालें. तुमच्या गांवांतली जे सैम आशिल्लो, संस्कृती आशिल्ली, परंपरा आशिल्ली, ताचो तुमच्या साहित्यांत तुमच्या कवितेचेर कितलो प्रभाव आसा किंवा तुमच्या एकूणच कवितेचे अंतर्प्रवाह खंयचे अशें तुमकां दिसता? हय, कवितेचेर प्रभाव म्हणजे की सुरवातीच्या काळात हांव निसर्ग कविता म्हज्यांतल्यान आयल्या आनी ताजे बरोबर क्रांतिकारी कविता आयल्या. आनी म्हज्या गांवचो सैम जो आसा पांचवेचार एक देवूळ, थंयचें एक वेगळें वातावरण, भजनाची परंपरा, संगिताची परंपरा, नाटकांची परंपरा, अशे तरेचें एक वातावरण आनी निसर्ग सौंदर्य जें लाभलां. आनी म्हज्या गांवाची परंपरा आसा न्ही साहित्याची, लक्ष्मणराव सरदेसाय, दोतोर मनोहर राय, मागीर व्यंकटेश पै रायकार मराठी साहित्य, ही परंपरा म्हज्या गांवांत आसा. त्या परंपरेचो थोडोसो म्हजेर परिणाम जालाच. आनी दुसरी गजाल, मुळात एक मातसो हांव बंडखोर, मातशें थोडीशी तवनासपणाय भुरगेपणान केल्या, मस्ती केल्या, स्कुलान मस्ती केल्या की हांवें आयुश्यांतले पयलें बंड केलां. आमचे बंडक वृत्ती सांगता बंडाची, की म्हाका एका टिचरान सांगलें तुजें जोतें भायर दवर म्हण. हांवें सांगलें तुजें पयलीं दवर मागीर हांव भायर दवरतलो म्हण. अशे तरेची थोडीशी असो मातसो अन्यायाच्या आड आवाज काडपाची मातसो म्हज्यान तो आसा गूण. आनी ताजो परिणाम ह्या कवितेंतल्यान जायत गेलो. आनी जेन्ना म्हाका दिसता की हें बाबा हांव कांय कोणाक वचून मारूं शकना न्ही, म्हाका राग येता, तिडक येता, समाजान जे नवे प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना ताजेर म्हजी कविता आपशीत येता. हांव कविता थारावन बरयना अमक्या गजालीचेर बरय म्हणून. केन्ना केन्ना कांय जाणांचें म्हणणें आसता
न्हयकारी बरयली, हयकारी बरयली. खंयचोच कवी कविता विशय निवडून बरयना. जो प्रसंग येता तेन्ना तो बरयता. प्रेम केलें जाल्यार प्रेम कविता येतली न्ही. हय, ती आयली. प्रेमाचो अनुभव आयलो, आपलो आसूं दुसऱ्याचो आयलो जाल्यार ती येतली. निसर्गाच्या सान्निध्यान रावलो की ती शेवणी बिवणी रडटा, ताजोय परिणाम जातलो. आनी हांव बरयत आसता. कित्याक बरयता म्हणून ना, म्हजो मित्र एक मुकेश थळी सदांच एक म्हणटा तो, शेवणें कित्याक उडटा काय म्हणटा तो, ताका कोणें सांगला उड म्हणून. बरोबर. उडप हो ताजो धर्म न्ही. म्हाका आतां बरोवप हो म्हजो धर्म दिसता. म्हणून म्हाका पुरस्कारा विशीं चड व्हडलें कांय दिसना. फक्त उमेदी खातीर ओके. तुम्ही संजूबाब बंडखोर किंवा तुमचो क्रांतिकारी जो पिंड आसा ताचे बद्दल सांगले. हांव हे फक्त एका कवितेचो उल्लेख करता आनी मुखावेल्या प्रस्ना कडेन येता की तुम्ही आपल्या एका कवितेंत म्हणटात, पेट्टा होमखण चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या भौसाच्या स्वासांतल्यान पेट्टा होमखण चेंपून उरिल्ल्या अन्यायान दबून गेल्ल्या भौसाचे तुम्ही आपल्याक स्वताक प्रतिनिधी अशें समजता, ते कवी म्हणून. फुडें ही कविता म्हणटा, आनी क्रांती फक्त सभाघरांच्या माचये वयल्यान येवची ना. क्रांती शेतांतल्या कणसांतल्यान, दर्याच्या दरेका ल्हारांतल्यान, रेंवेच्या कणांतल्यान, मळबांतली पेट्टी नखेत्रां झुमोवन घेवपाचो हावेस बाळगून येतली. तुमची भोवतेक कविता ही सामाजीक विशयावेली, बंडखोर तशेंच क्रांतिकारी विचारांची, ताचे स्वरुपाची, 40 वर्सां पयलीं ताचे फाटलें कारण तुम्ही आता सांगलाच, पण ताजे फाटलें कारण म्हणजे समाजांतलो अन्याय पळयतकर म्हजो जीव रावना. आनी तो आवाज काडटा आसतना म्हाका कसलें लुकसाण जातलें. म्हजेर स्वताचेर अन्याय न्हय, हांव एक प्रातिनिधीक म्हणून येता. म्हज्या भोंवतणच्याय कोणाचेर अन्याय जालो की म्हाका राग येता, तिडक येता. आनी तातूंतल्यान कविता येतलेच न्ही. आनी त्या वेळार हें जातालें कितें, त्या वेळार कोंकणी चळवळीच्या संघर्शाचो काळ न्ही. त्या वेळार जशें आमकां कोण कोण चिड्डताले ताजेंय मिक्स भितर तें कितें कितें आयलां ह्या कवितेंतल्यान. आनी एकूण त्या म्हज्याय गांवांत थोडे भाटकार आशिल्ले, ना म्हणूंक मेळचें ना. आनी त्या सगळे म्हणना तांची एक वेगळी तरेची वृत्ती आसताली. तांकां कांय समाज भियेतालो. हांव पयलीं मेरेन तांकां भिवना. हांवें तांच्या विरोधान मेरेन बंड केला त्या वेळार. कित्याक हांवें एका भाटकारान मस्ती केली तेन्ना स्वातंत्र्या उपरांतलो मोंतेर म्हणून हांवें एक बारीकशें नाटकुलें सुद्दां बरयलां. म्हणटकर अशे तरेचो समाजान जेन्ना अनरेस्ट जाता तेंच पडबिंब म्हज्या साहित्यांतल्यान दिश्टी पडटा. आनी तें कलात्मक पद्दतीन येवचें असो म्हजो. आनी मांडलें म्हणून जायना न्ही, त्या वाचकाक त्या काळजा मेरेन वचूं जाय न्ही. म्हणटकच ते नदरेन हांव स्वता एकूच हांव मान्य करता, समजता, हांव सोंपें बरोवपी, गहन बरोवपी न्ही. गूढ हांव बरयना, सोंपें बरोवपी. तर कित्याक सोंपें बरोवपी असो एक प्रश्न येता न्ही. लेखक कोणा खातीर बरयता? हांव सामान्य वाचका खातीर बरयता. हांवें आतां मेरेन जें बरयलां म्हजो रिडरूय तोच आसा. समिक्षा करपी रिडर हांवें पळोवंक ना. सामान्य वाचक जो आसा ताका कितें आवडटलें, ताजे प्रश्न कितें, ते प्रश्न मांडटलो जाल्यार हांवें कठीण उतरांनी जर मांडले जाल्यार कशें जातलें. म्हणून हांव सोंपें बरयता आनी सत्य बरयता, वास्तव बरयता. आणि म्हणून तुमची कविता सर्वसामान्य वाचकान उखलून धरली आतां पर्यंत. ताजेंच कारण तें. तुम्ही सांगले की तुमची बंडखोर कविता आसात ही तुमच्या भुरगेपणांत सावन आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. कारण तुमचे सुरवातेचे जे कविता संग्रह आसात, भावझुंबर आसात, मुंबर आसात, हातूंत भितर प्रकर्शान आमकां ही बंडखोरी वृत्ती किंवा क्रांतिकारी वृत्ती ती दिश्टी पडटा. ती हालींच्या रक्तचंदन मेरेन तशेंच आमकां पळोवपाक मेळिल्ली आसा. आनी तुमी जें सांगलें की सादी सोपी कविता म्हणून जी सर्वसामान्य वाचकाक आपली दिसची, आपले भावना तातूंत प्रकट जाले अशी दिसची, ती तुमच्या कवितेचें मोठेपण आनी ती गिरेस्तकाय अशें म्हाका दिसता. तुम्ही एक कवी, एक लेखक, तुमचे गद्य साहित्य उजवाडाक आयिल्लें आसा. आनी तुमी एक पत्रकारितेचो साहित्यीक संजीव वेरेकाराक कितें फायदो जाला? हो एक प्रश्नूय अग्निबाब तुमचा नाजूक आसा. आनी पत्रकारितेचो साहित्याक तसो फायदो जायना. पूण अनुभव विश्व वाडपाक जर तो जो कवी जर आसत, लेखक आसलो पिंडान, जाल्यार ताजें अनुभव विश्व वाडोवपाच्या नदरेन पत्रकारितेचो फायदो जाता. ताजें कारण पत्रकार आशिल्ल्या कारणान वेगवेगळे तरेच्यो वृत्ती प्रवृत्तीचे मनशाचें दर्शन घडटा. आनी तांच्या सभा वैशिश्टां लागींच्यान पळोवंक मेळटा, तांचें वागणें सगळें.
तो एक साहित्याक फायदो जावं येता. पुणून पत्रकार आशिल्लो मनीस बरी क्रिएटिविटी दिवपी रेरूच आसता. चुकून हांवें पत्रकारिता करता आसतना हांवें पत्रकारिता म्हजो वेवसाय म्हणूनच केला, जो पोट भरपा खातीर वेवसाय म्हणून केला. हाजो अर्थ कशाय कशी करूं ना, जें करता तें सारकेंच करप. पूण म्हज्यांतलो कवी आनी लेखक हांवें मारूंक दिवना. पूण जो जो पत्रकार जाता पळय तागेलें जें लेखन आसता तें अशें बाजारी स्वरुपाचें, म्हणजे अशें हाजें उखलापे पद्दतीचें ताका येता. ताजी क्रिएटिविटी मरता. कितें पत्रकार हें 24 वरांचें काम आसता. ताजो पिंड जरी आसलो जाल्यार ताणें सांबाळपाक तशें खूब कमी आसा. चंद्रकांत बाब केणी बी पत्रकार आशिल्ले, पूण ताणें आपणालें जशें सांबाळ्ळां. आनी म्हजोय पत्रकारितेंतलो गुरू तोच. तें हांवें ताका पळयलां दोळ्या मुखार दवरून. आनी हांवें म्हणलें की म्हज्यांतलो लेखक हांवें मरूंक दिवंक जायना. आनी हांव खंयूय हांवें 35-36 वर्सां पत्रकारितेन केली. आनी म्हाका कोणी पत्रकार म्हणून गेस्ट म्हणून पडताले, कवी म्हणून न्हय. तांकां हांव एकूच सांगतालो, म्हजी वळख करता आसतना कवी म्हणून वळख करून दिया. इतलें म्हाका म्हज्या कवित्वाचो म्हाका अभिमान आसा. म्हणून हांवें ती जपून दवरल्या. पुणून जाता पत्रकारिता आसता तांच्या साहित्याचेर असो व्हडलो सकारात्मक परिणाम जायना, क्रिएटिविटी मरपाची शक्यता. संजीव बाब, कविता रचप हो एक भाग आणि कविता सादरीकरण हो एक महत्वाचो भाग. आमी जायते फावटी पळयलां की कविता रचतल्याक कविता आपल्याला सादर करपाक जमतलीच म्हणून ना. पूण तुमी तसो एक प्रयोग केलो, सिताराम बाब नाईक आनी तुमी काव्य झाडां झडतीचें ह्या माथाळ्या खाला, आणि तो खुबशा कडेन तुमी बरो सक्सेसफुली घडोवन हाडलो. कितें संकल्पना आशिल्ली ती, आणि ह्या संकल्पना सांगता आसतनाच एखादी कविता तुमी तुमच्या मनाजोगती कविता आमकां जर वाचून दाखयली आमच्या वाचकांक जाल्यार खूब बरें. हांव निश्चित दाखयता. संकल्पना हांव पयलीं सांगता की आमी कविता करताले आनी वेगवेगळे कडेन कवी मुखारूच सादर करताले. आयकुपी हे वेगळे. अशा वेळार जातालें कितें की सादरीकरणाची कला सगळ्याकूच आसता अशी ना. की खंयची साहित्य कृती आसा ती प्रभावीपणान जर सादर केली न्ही जाल्यार ती आयकुप्याच्या काळजा मेरेन वता. हाजो अर्थ जाका सादरीकरण जमना तो कमी दर्जाचो कवी बी अशें कोणें मानपाची गरज ना. पूण दोनूय जाका जमलें तो चड रसिका मेरेन सोंपेपणान पावता. हें इतलें सत्य. म्हाका एकदां गेस्ट म्हणून आपयल्लो एका मराठी शाळेन. थंय हांवें भुरग्यां मुखार भाशण केल्या उपरांत एक कविता सादर केली. आनी ती कविता प्रसादाक फटवलो म्हणून. ती कविता त्या भुरग्यांनी इतली उखलून धरली. तेन्ना म्हजे तकलेन आयलें की अशे तरेचो कवितेचो एक वरभराचो कार्यक्रम हांव केलो आनी तो जर वेगवेगळ्या हायर सेकंडरी कॉलेजांनी केलो जाल्यार ताका एक बरो प्रतिसाद मेळूं येता. म्हणटकच तेन्ना ती कविता हांव मुद्दम ज्या कविते खातीर हांव आयलो जाल्यार ती कविता हांव मुद्दम वाचून दाखयता. आनी म्हजी आवडीची कविता. ही कविता आयकतकरूय कळटलें. कवितेचें नांव हांव प्रसादाक फटवलो. आमी सगळेच देवळांत बशिल्ले. प्रसाद वांटपाक दोण्याची परात घेवन भट भायर आयलो. कोणाच्या हातार 2 दोणे दिले, कोणाच्या हातार 3 दिले, कोणे 4य घेतले. आनी परात घेवन भट भितर गेलो. म्हज्या हातार एकूय दोणो पडलो ना. कित्याक जाणा, हेरावरी हांवें हात वयर करूंक नाशिल्लो. हांव प्रसादाक फटवलो. म्हजे वरी आनिकूय जायते जाण अशेंच फटवले आसतले, हात न वयर करपी. कोण जाणा, म्हाका त्या देवळांतल्या भटाची तिडक मारली. दुसरे फावट भटाच्या हातांतल्यान झोपय मारून दोणो घेवपाचो हांवें निश्चय केलो आनी रिकाम्या हातांनी भायर सरलो. खरें सांगू, तेन्नाच्यान हांव दर गजाल झोपय मारूनच घेवंक शिकलो. वा, सुंदर. तुम्ही कोंकणी चळवळी भितर वेगळे वेगळे तरांचे प्रयोग केले. तातूंतलो एक प्रयोग म्हळ्यार 1979 वर्साक तुम्ही सायकलीन बिजापूर मेरेनची यात्रा काडली, आनी ताजे उपरांत 1981 वर्साक तुम्ही पदयात्रा काडली मंगळूर मेरेन. सो ताजे फाटल्यो संकल्पना किंवा हें कितें आशिल्लें? सायकल प्रवासा फाटली संकल्पना फक्त एक मौजेचो धाडशी टूर करपाची. पूण 1981 सज्जनतारी आनी हांवें जी गोंय ते मंगळूर पदयात्रा केल्या
ते पदयात्रे फाटलो हेतू आशिल्लो ताका कोंकणी कडेन संबंद आशिल्लो. चाफरा दिकोस्ता हो एक मंगळुरांतलो मोठो नामनेचो कवी त्या काळार गोंया आयिल्लो. टी.बी. कुंदान ताजे कार्यक्रम जाल्ले कविता सादरीकरणाचे आनी आमी ताजेर सामके प्रभावीत जाले त्या व्यक्तिमत्वाकूच. आनी उमाकांत शेटयो म्हणून म्हजो मित्र ताणें एक कल्पना मांडली की दर्याच्या देग वाठारांतले जे कोंकणी प्रदेश आसा त्या वाठार तुमी पळया वता आसतना रेकॉर्ड केल्लीं सगळीं गितां वरां कोंकणी कवीच्यो कविता वाजोवन दाखया. आमी उखलून धरली आनी आमी गोंय ते मंगळूर मेरेन पदयात्रा केली. वेगवेगळे कडेन आमी कॅसेट्स आज जे पळय तुमी सगळे त्या देवार आमी कॅसेट्स रेकॉर्ड करून सगळीं शंकरबाब बनारी, मनोहरराय सरदेसाय, बाकीबाब बोरकार, चाफरा कोस्ता ह्यो सगळे कडेन आमी कविता वाजोवन दाखयतालो. टॅप रिकॉर्डर तेन्ना सादो. आनी ह्या हातूंतल्यान आमी त्या कोंकणी बेल्ट जो आसा थंय आमी 14व्या दिसा मेंगळूर पावले आनी मेंगळूर मागीर थंयच्या हॉलान बिलान त्या वेळार थंयच्या लोकांनी आमचे कार्यक्रम बी दवरले. आनी ही एक हेतू कोंकणी लोकांक लागींच्यान पळोवपाचो आशिल्लो. आमकां अजाप जालें की मंगळुराक कोंकणी उलोवपी लोक आसा म्हणून. आमकां खबर नाशिल्लें न्ही म्हणून तो ताजे फाटलो हेतू. संजीव बाब, तुमचो साहित्यीक वारसो तुमच्यो धुवो मुखार व्हरतात? वारसो फुडें व्हरता म्हणजे म्हजी चली स्नेहा ताणें ताजी 1-2 पुस्तकां आयल्या. आतांय ते केन्ना केन्ना ती आयल्या ताजी, पूण आतांय केन्ना केन्ना मदीं मदीं तें बरयता. पूण हालींच्या काळांत ताणें कितें पब्लीश केल्लें हांवें पळोवना कित्याक तें फार्मा कंपनीन आसा. पूण आतां म्हाका साहित्य अकादमी मेळटकर म्हणलें जाल्यार पापा आपुणूय आतां परत तें बरयतलें म्हणून लागलें. ताका कितें जालें म्हाका आपणाकूय मेळचो बी दिसना हांव नको पुणून आपूण बरयतलें म्हण हांवें म्हणलें बरी गजाल. पूण 2 पुस्तकां ताजी उजवाडा आयला. तितलो मेरेन म्हजो वारसो थंय आसा. दुसऱ्या चलयेक तशें व्हडलेंशें चड पूण कविता कळटा. पूण म्हजो वारसो इतलो की हांव पयली कविता बरयतकर पयलो वाचक म्हजें स्नेहा आसता. आनी स्नेहान जशें म्हाका सांगलें पापा तो फाटलो पेरा आसा तो उडयतो आनीक ताजेर हांव कांय चर्चा करिनासतना कटाकसत त्या कविता विशय साहित्याची जाण बरी आसा. म्हणजे तुमचे पहिले वाचक आणि समीक्षक पहिले वाचक आनी समीक्षक म्हजे चली. तुम्ही म्हणले की तुमच्या साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारानंतर ताका परत इल्लो प्रेरणा मेळ्ळी. आणि प्रेरणा जेन्ना म्हणटा तेन्ना तकल्यांक येता हें तुमचें प्रेरणारूप हें पुस्तकाचें गद्य स्वरुपाचें एक वेगळे तरेचें पुस्तक. ताचे विशीं सांगात. प्रेरणारूप हे जवळ जवळ 2-1 वर्सां हांवें संशोधन केलें की त्या काळार ही चडशी हांवें जी व्यक्तिमत्वां घेतली ती गोमंतक मराठा समाजांतले जो एक क्रांतिकारी विचारधारा घेवन वयर आयिल्लो समाज. आनी त्या काळार जी व्यक्तिमत्वां तांणी संवसारभर नामना जोडली. आनी अशा ही मूळ गोंयकारांक गोंयच्या लोकांक कोणाकूच खबर ना हे आमचे सुमन मुळगांवकार, लीला मुळगांवकर अशी कितलीशीं ऋषिकेश मुळगांवकार, V.N. शिरोडकार खूब मोठे लोक. त्या तांचे कठीण काळांतूय तें बरोवपा फाटल्यान म्हजो एक हेतूय हांव स्पश्ट करता. आयज मेळत ते येतात आनी आमकां आरक्षण दिया म्हणटा, आमकां हें दिया म्हणटात, ते सवलती दिया म्हणटा. त्या वेळार ह्या लोकांनी कसलेंच आरक्षण कसलीच सवलतीची कुबडी घेनासतना येदो व्हडलो दिग्विजय जर तांणी घालो आसत जाल्यार आयज ही गजाल मागूच जायना कोणें. खंयच्याच समाजान मागूंक जायना. तांणी फक्त स्पर्धात्मक पद्दतीनूच गुणवत्तेचे नदरेन हे लोक गुणवत्तेन संवसार गाजयलो तांणी न्ही. बट तांचें चितचरित्र तांचें कार्य नव्या समाजा मुखार इवन गोमंतक मराठा समाजांतल्या नव्या भुरग्यां मुखार उरचें आनी तांचो आदर्श फुडें वचचो ती शिक्षणाची परंपरा त्या हेतूंतल्यान हो एक डॉक्युमेंटेशन म्हणून हांवें हो प्रेरणारूप बरयला. आनी ह्या कोंकणी प्रेरणारुकाक कोंकणी जरी असलें जाल्यार ताका प्रचंड वाचकाचो प्रतिसाद मेळ्ळो. आतां ते दुसरी सुद्दां एडिशन छापून हाडल्या. हांव अशें म्हणून संजीव बाब की तुमी जी प्रेरणा रुखा फाटली प्रेरणा ह्या व्यक्तिमत्वांतली ती गोमंतक मराठा समाजाच्याच बाबतींत न्ही, हे सगळ्या समाजांतल्या लोकांनी घेतिल्ली आसा हें म्हाका मुजरत सांगपाक जाय. कारण गोमंतक मराठा समाज एक असो समाज, कारण म्हजो वैयक्तीक संबंद आसा खुबश्या गोमंतक मराठा समाजांतल्या फुडाऱ्या कडेन. हो तसो आर्थीक नदरेंतल्यान व्हडलो हें पण तरी आसतना केन्नाच राखीवता म्हणया किंवा स्वाभिमानान आनी ह्याही समाजा मदीं क्रांतिकारी एक तरेची हें पळय आसा खऱ्यांनीच आसा. तुमचे मुखावेले साहित्यीक हावेस कितें आसात? आतां म्हजो नवो कविता संग्रह ह्या वर्सान येवपाचो आसा आनी त्या कविता संग्रहाचें नांव आसा परतून फुट्टात पाखां. म्हणटकर आतां कविता संग्रह येतलो
हो कविता संग्रह जातकर मागीर घडये गद्य येतले. म्हाका म्हजें अशें गद्य पुस्तकांच्या परस कविता संग्रह एक तरी दोन चड आसूंकूच जाय. म्हणटकच ते नदरेन हांव सायमळ वांगडाच एके वटेन गद्यूय बरयता, दुसरे वटेन कविता. पूण हांव म्हजी आयडेंटिटी हांव कवी म्हणूनच प्रोजेक्ट जाला. पूण हालीं हालीं म्हज्या गद्य साहित्याकूय खुबूच वाचक लाभले. प्रेरणारुकान आडामासाची देवळांनी तोच रेकॉर्ड केला आनी वाचतात. आनी हांवें एक कोंकणीत हांव म्हणटा अशें कोणी म्हणूंक शकता. पूण नवे वाचक निर्माण करपाचें काम म्हजे कडल्यान बऱ्याचशा प्रमाणान जालां आनी ताजो म्हाका आनंद आसा. म्हणजे फक्त कोंकणीच वाचतले बी, कोंकणी लेखकूच वाचतले बी अशें ना. नवे वाचक सामान्य निर्माण जाल्या म्हणून म्हजें तें गद्य. पूण तें कविते कडेन न्हय हां, पूण तें गद्य साहित्या कडेन. संजूबाब, आयज तुमचे कडची जी भासाभास आशिल्ली ती खूबच प्रभावी जाल्या, खूबच लोकांक नवीन कांय गजाली दिवपी थारल्या. ही कार्यावळाची थांबोवचे पयलीं तुमच्याच एका कवितेचो उल्लेख करता. तुमी म्हणटात, हे सुर्या कुपां फोडून यो भायर आनी लासून उडय, म्हज्या गळ्याक अंदरले बानपास आनी येवंदी क्रांतीचें गीत ओठार. संजूबाब, तुमच्या ओठार सदांच क्रांतीची गितां घोळत उरूं अशें मागता. आमच्या ह्या कर्तुबी गोंयकारांच्या माळेंत तुमी मुजरत आयज आयले आनीक आपल्या मनांतल्यो भावना उमाळे व्यक्त केले. देखून प्रुडंट मिडियाचे वतीन तुमकां देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.